देव बरो दीस दिवंक तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुआंवाचो 24 वोड 23b-28. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. अजून पर्यंत तुमी म्हजे नांवीं कितेंच मागूंक ना. मागात आनी तुमकां मेळटलें, आनी असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. हें सगलें हांवें तुमकां वपाऱ्यांनी सांगलां, पूण असलो वेळ पावत आयलो की हांव आनीक तुमचे कडेन वपाऱ्यांनी उलोवचो ना, पूण बापा विशीं उगडापें उलयतलो. त्या दिसा तुमी म्हजे नांवीं मागतल्यात आनी तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. कारण बाप काशा तुमचो मोग करता, कित्याक तुमी म्हजो मोग केला आनी हांव देवा तावन उपजलां म्हूण तुमी बावार्थ दवरला. हांव बापासून उपजलां आनी संवसारांत आयलां. आतां हांव संवसार सोडटां आनी बापाशी वेतां. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जेजू बापा तावन आयलो आनी बापाची परत वेच्या आदीं शिसां लागीं आपुरबायेच्या उतरांनी उलयलो आनी म्हणलें, म्हज्या नांवान मागात आनी मागता तितलेंय बाप तुमकां दितलो. त्या फुडें म्हणटा, तुमी आजून कांयच मागूंक ना. खरेंच आमी मागूंक नकलोत. मोग, एकवट, शांती, खुशालकाय आदी ह्यो गरजेच्यो वस्तू मागूंक नकलोत. तर आमी निचेव करुया. बापा लागीं पयल्यो ह्यो वस्तू मागूंक: मोग, एकवट, शांती आनी खुशालकाय. आमेन.